कोयमावाडो हळदोण्या 18.80 लाख खर्च करून तळयेच्या कामाक सुरवात केल्या। ही तळी शेतकऱ्यांक शेती वेवसायाक लागपी उदका खातीर नितळ करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केली। आयतारा ह्या कामाचो शुभारंभ थळावो आमदार कार्लोस फरेरा हांच्या हस्तुकी जालो। कोयमावाडो हळदोणा शेती वेवसाया खातीर तळयेंतल्या उदकाचो वापर करतात। ही तळी नितळ करून दिवची अशी मागणी उदकास्त्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकर हांचे कडेन कोयमावाड्यावयल्या शेतकऱ्यांनी केल्ली। ही मागणी आता पुराय जाल्या। 18.80 लाख खर्च करून या कामाचो आयतारा शुभारंभ केलो। शेती व्यवसाय कायम दवरपाक शेतकऱ्यांक आदार करप गरजेचे अशें आमदार कार्लोस फरेरान सांगले। हे काम हातीन घेवन आमचे तोडे आसा ते हिंगा कोयमावाडो हळदोणा हे सामके गेलो आसा आनी शेतकारांक गरज हे थोडे कित्याक हिंगा आमचे नॅचरल वॉटर येता आनी उदक आसता आनी शेतांक आनी शेतकारांक बरें पडटा। सो आमी प्रपोजल घायल्ले सुभाष शिरोडकर आयलो तेन्ना पळयल्ले आनी नोट घालून मागीर आमचे वर्क ऑर्डर सगळे जाले। 18.80 लॅक्साचे काम ही टेंडर जाल्या आनी आय एम व्हेरी हॅपी दॅट ती आमची WRD डिपार्टमेंट बरें वावला आमचे सगळे प्रपोजल फुडें घेवपाक। आय थँक सुभाष शिरोडकर ऑनरेबल WRD मिनिस्टर। हांव शेतकारा पासून देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आयज पळय तुमी शेत आमचे काबार जाले, शेत पिड्ड्यार जाले आनी लोक आनी भुरगीं येनात पूण आमचे शेतकार हिंगा हळदोणा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे अजून शेत रोयतात आनी तेच पासत आमचे शेत बरें आसतात हिंगा। सो हांव सरकाराक पासून मागता दुसऱ्या जाग्या पासून आमचे बांद फुटले ते होणके पडले ते मातशे बेगीन साम करपाचे आनी शेतकाराक हें दिवपाचे आदार दिवपाचो शेत बरें करून रोवपाक। त्या खातीर हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी असोच हो आमचो वावर इलो फुडें वचोन आमचो गांव आनी आमची शेतां वयर पावूंक आनी सगळ्यांक आमकां अनाथ खांक मेळूं आमच्या हातांचे देव बरें करूं सगळ्यांक। आमच्या वाड्यान आनी आमच्या लोकां खातीर ही कामां करता देखून आनी सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स WRD ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आनी सगळे आमच्या पंचायतीचे वॉर्ड मेंबर्स सरपंच डेप्युटी सरपंच सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा सोटीकर।